आम्ही आता सगळे ट्रक ओनर्स प्लस नागरिक समिती हे आतां हांगा साहेबां मेळपाक येयल्ली कित्याक सगळे इशू आसा पळय कंपनीचो तो आमी हायलायट करपाक आमी लास्ट टायम आमी विजय सरा कडेन आमी इशू मांडलेलो विजय सरान विधानसभेक बी इशू काडलेलो कारण आमी समजलें कितें कंपनी हो इशू सॉल्व करतली म्हणून पूण कंपनीन आमचो इशू सॉल्व केलो ना आतां जवळ जवळ 1.5 वर्सांनी आमी कंपनी फाटल्यान लागलेले आमचो इशू सॉल्व कर म्हणून ताका लागून आतां आमी परत एकदां सरा कडेन हो इशू मांडला आनी आमकां सरांनी एश्युरन्स बी दिला की हो इशू आमी बरे भशेन सॉल्व करतले म्हणून आनी कंपनीच्या सीओ कडेन सर उलयलो ताणें सांगलें 2 दिसा टायम घेतला ते भितर टायम भितर जर तो इशू सॉल्व जालो ना आमी इशू मुखार व्हरतले आनी मोठें एजिटेशन करतले कंपनी मुखार ताका लागून कंपनीन बेगीन हो इशू आमचो सॉल्व करचो अशें हांव कंपनीक रिक्वेस्ट करतां. येदो व्हडलो टर्न ओवर करपी कंपनी स्थानीक लोकांचे कांय विचार करना आनी गोंयचे बारीक समाजाक ह्या BJPच्या सरकारान कसो त्रास जाता तो म्हाका दिसता ताजें एक प्रतीक हें जें MRBPLान जे हांगा शिरोडा दिश्टी पडटा आनी म्हाका दिसता सरकार आनी मुख्यमंत्री हो इशू कितें आहा तो तांकां सगळ्यांक खबर आहा पूण इशू खबर आसून पसून लोकांक न्याय दिवपाक फुडें सरना म्हणल्यार कितें तरी दाल में काला है अशें दिसता. सो हो इशू आमी ऑलरेडी एसेंब्लीन रेज केल्लो आहा. एसेंब्ली आतां 1 दिसाची घेतल्या परतो कितें रेज करूंक जातलो तो खबर ना. सो हाजे खातीर असो जर इशू रिजॉल्व जायना जाल्यार दुसरे भशेन घेवचो पडटलो आनी ताजे खातीर आमी स्टडी करतात. आमी कंपनीक टेलिफोनिकली सांगिल्लें आहा की जाता ते भशेन तुमी हो इशू रिजॉल्व करात. भायले इंटरफियरन्स येवचें तुमकां जर नाका जाल्यार आनी जर कांयच ना इफ दीस गोज आउट ऑफ हँड देन वी वील हॅव टू इंटरव्हीन एंड वायल्स इंटरव्हिनिंग वी वील इंटरव्हीन लिगली आनी जे स्थानीक मनशाचे इंट्रस्ट आहा ते प्रोटेक्ट करपा खातीर कशें करप तें आमकां खबर आहा. आमी एक स्थानीक पक्ष आमी एक रिजनलिस्टीक पक्ष गोंयकारां खातीर पक्ष आहा आनी गोंयकारांक न्याय दिवपाक आमी सदांच आसतले.